मायमगचं योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळयाच्या हेडलाइन्स। वेर्ला काणकोच्या सेंट सेबेस्टियन कपेला चोरी, कपेलाचे मुखेलदार फोडून फारायले फंड पेटयेतले दुडू। मुंगुर्ला बेतोडा हायवेचो रस्तो कोसळ्ळी नवी राखणे वणत, बांदकामाची क्वालिटी दुबाव घेवपासारकी। पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान करची घडणुकेची चौकशी मागतात फोंडेचे एक्टिव्हिस्ट। बिरेस्तारा उरले मेस्तुरात हवामान, तसेच उरू येता शुक्रार आणि शेनवारचे वातावरण, हवामान विभागाचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। वेल्ला काणका वाठारात सेंट सेबेस्टियन कपेलात चोरी जाली। चोरांनी मुखेलदार फोडून कपेलातले फंड पेटी फोडून पैसे चोरले। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। गोंय राज्यांत चोरयांचे प्रमाण बरेंच वाडला। आयज पर्रा सेंट सेबेस्टियनचे चॅपल आसा, थंय दिसा ढवळ्या चोरी जाल्ली आसा। जे हांगा डोनेशन बॉक्स आशिल्ले तितून जे कांय पयशे आशिल्ले ते चोरांनी चोरून व्हेल्ले आसा। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा पुलीस डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा धांव घेतिल्ली आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करीत आसा। हांव सायटीर म्हाजे वयताना कपेलान पातो जालो, तेणें दार उखडलेलें पळयल्लें, पूण हांव थंय गेलो ते चेडूं सदां साफ करूं येता म्हणून तें आसलें म्हणून हांव भायर गेलो। पोत्तून येता म्हणटालो येनपरान ते कपेल फुकटें पळयता जाल्यार म्हणून कितें तरी जालां, ताका लागून कपेल भितर वचून पळयलें जाल्यार सगळें फोडलां, लॉक फोडलां, दार भितर वचून पळयलें जाल्यार तें आख्खें आमचें तें ही आहा पळय ते पयशांची फोटी ती फोडल्या आनी ती फोड सगळी उक्ती करता। मागीर हांव मायकल सरासीन गेलो आनी ताका सांगलें कितें जालां कितें मागीर पुलिसीक हाडून प्रेसर आनी मागीर तेणी पुलिसेन मागीर सामकें हें करून सामकें पंचनामा करून गेल्या। कितल्यांक जालें? हें म्हाका रातचे मोदयांनी जालां हें सगळें। कित्याक थोडे पयशे उरलेले आहा थंय, म्हाका ते कोण येयला आसतलो मागीर सोडले आनी पावले आसतले। थोडे पयशे आयल्यार खूब कितले म्हाका खबर ना पयशे। मेन अंदाजे कितले आसतात पयशे? ते केन्ना 30,000 केन्ना आसता 25,000 हे कितें आसतात केन्ना पयशे म्हयन्याचे म्हयने काडटा। आतां म्हाका थोडे म्हयने जाले काडूंक नासले। आनी मेन कितें मेन दार पयली ओपन केले फोडले? पयलें मेन दार फोडला, मेन दार लॉक मोडून भितर गेले आनी मागीर ते भितरले हें लॉक भितर आमचें हें आहा न्हू बॉक्स आहा न्हू पयशे फंड पेटी तें फंड पेटी ती फोडला पयशे येना। आतां पंचनामा केल्या आनी पळयता कितें जाता। खंयचें चॅपल म्हटलें तुमी? सेंट सेबेस्टियन चॅपल काणकोण। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, समृता खणगावकार आणि संगीता ओली। मडकय भाजपाक कमी मतां पडपाक भाजपाचे कार्यकर्तेच जबाबदार अशें म्हणत भाजपाच्या माथ्यार बुडकुलो फार करपी सुदीन ढवळीकाराक मंत्रीपदावयल्यान काडून उडयात। मडकय भाजपा ब्लॉक समितीन मुख्यमंत्र्याकडेन मागला, जाल्यार आपल्या विधानाचेर घुमजाव करताना मडकय कमी मतां मेळपाक भाजपाचे न्हय आमचेच कार्यकर्ते जबाबदार अशें म्हणत ह्या वादाक पूर्ण विराम दिवपाचो यत्न सुदीन ढवळीकारान केला। मडकयच्या आमदाराक बीजेपीची एलर्जी आसा। फाल्यां भाजपा सरकारांतल्यान ढवळीकाराक काडलो जाल्यार भाजपाक कश्यो गाळी घालता ते पळयात। मडकय बीजेपी मंडळान अशा उतरांनी ढवळीकाराचो फोग काडलो। ढवळीकारान हाच्या आदी काँग्रेसीच्या उमेदवारा खातीर वावर केल्लो, तेच तरेन तो आतांय वावुरलेलो जाल्यार भाजपाक लीड मेळपाची मडकयच्या भाजपा फुडाऱ्यांचें म्हणणें। आयकात। आमचो मडकय मतदारसंघाचो आमदार आणि भारतीय जनता पार्टी सरकारांतलो वीज मंत्री हो असो आरोप करता की भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें ना। हो ताजो जो आरोप जो आसा ताजो आमी पयलीं निशेध करता आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता हाजेर कारवाई जावची। आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान रावून आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेरूच उलोवप एकदम चुकीचें आसा। तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब ताका मंत्रीपदाचो
हाडून उडोवचो. मडकय मतदारसंघाचे वीज मंत्री आणि एक स्टेटमेंट केलो की जातीवादाचेर तांणी उलयलें की धर्मगुरूचे तुमी हांगासर निवडणुकीक कमी मतदान पडलें म्हणून तांकां ब्लेम करूं नाका, क्रिस्ती धर्मगुरू कितें. आनी दुसरें कितें की म्हणल्यार हांगासर सावथ गोवाच्या कार्यकर्त्यांनी BJP खातीर काम केल्लें ना. हाचे अर्थ कितें हो ताणीच आपल्या तोंडांतल्यान सांगचो की आमकां खबर आसा आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचे अध्यक्ष बाब तानावडे प्लस आमचे दक्षिण गोंयचे कार्यकर्ते जीव तोडून काम केल्लें आसा. मॅक्झिमम रात दीस काम करून हांगासर मतदान येवचें म्हणून काम केल्लें आसा. आनी ते सांगतात की हांगासर कार्यकर्त्यांनी काम करूं ना म्हणून. तांच्या मनांत कितें आसा हें तांणी तरी मातशें ठरोवचें. लोकसभेच्या इलेक्शनाक मडकय म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टी सदां लीड आसता. आतां ही लीड पळय आमकां 3-3.5 कितें लीड मेळ्ळ्या पळय न्ही, ही सामकी हेका आमी लीड अशी आमी कन्सिडरूच धरिना. कारण आमगेले कशें आशिल्लें गेले फाटल्या इलेक्शनाक तो जेन्ना तेच्या वांगडा 7 दिनां वांगडा स्वता भोंवला जेन्ना काम तो जेन्ना आमच्या गव्हर्मेंटान नाशिल्लो तो जेन्ना स्वता आपूण भोंवन तो जेन्ना 9,500 सुमार मतां काडटा आनी आमी स्वता भोंवन जेन्ना 10,000 प्लस 10,500 मतां काडटा, ही दोन्ही जर हे फावटी एक जाली जाल्यार 19,000 सुमार मतां जाताली. ती कित्याक कमी जाता? कारण हेगेलें कशें हांगा हेका BJP म्हणटा एलर्जी वा आमगेलो आमदार आहा हेका BJPची एलर्जी आहा. वो खंय मातसो कितें पॉयंट मेळटा म्हणून पळयता तो रोखडें हें करता. हेका जर फादर भारतीय जनता पार्टीचे भायर काडटा आनी आमची मागणी काडटा म्हणून वो कश्यो गाडी घालता तो पळय. दक्षिणेन भाजपाचो उमेदवार हारलो ताका क्रिस्ती धर्मगुरूंक जपसालदार धरूं नाकात अशें सुदीन ढवळीकारान म्हणिल्लें. ढवळीकाराच्या ह्या विधानाकय भाजपान हरकत घेतल्या. आयकात संतोष नायक रामनाथकाराक. तांणी पयलीं सांगलें की आपूण हांगासर 3 मतदारसंघांक सादारण 15,000 45,000 दितलो म्हणून. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात 15,000 मतदान करून घेतलो म्हणून. कारण तो आमच्या बरोबर एलायन्सान आशिल्लो. मेन म्हणजे हांगासर मडकय मतदारसंघातल्या 18 नंबराचेर काँग्रेसीक 475 मतां पडटा आनी BJPक फक्त 105 मतां पडटात. हाजे वयल्यान तुमी विचार करा. प्लस ताजे शिवाय बाकीच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी कितें आज बाणावले घेयात, वेल्डे घेयात, नुवें घेयात, अश्यो 7-8 कॉन्स्टिट्युन्सीनी सगळे काँग्रेसीक लीड वता. कितें आनी ती एकगठ्ठ मतां सगळे फक्त काँग्रेसीकूच पडटा. येता ते विधानसभा वेंचणुकेन मोगो पक्ष भाजपाची युती जातली अशें कळटा. आयज तुमी ढवळीकाराच्या विरोधान स्टँड घेतला. विधानसभा वेंचणुकेन मडकयचो सीड मोगो पक्षाकच दितले. तुमी प्रचार करतले हय? पत्रकारांच्या ह्या प्रस्नाक भाजपा मंडळान दिल्ली जाप आयकात. भारतीय जनता पार्टीन एक शिस्त आसा. जे आमच्या हायकमांड जशें आमकां सांगताले ते पद्दतीन आमी मुखार वता. पार्टी नेमकं कितें जालें तुमचें काम तुमी चालू दवरा, तेजें काम तो करतलो. क्रिस्ती प्रिस्टांक दोश दिवं नाकात अशें सुदिनान म्हणिल्लें. आतां तो म्हणटा प्रिस्टांनी लोकांक बरे विचार सांगचे, राजकारणान चड मुरचें न्हय. पूण मडकय भाजपाची लीड कमी जावपाक भाजपाचे न्हू आमचेच म्हटल्यार मोगो पक्षाचेच कार्यकर्ते जबाबदार अशें गुमजाव सुदीन ढवळीकारान केलें. आयकात. पृष्ठ प्रत्येक जे आसता ते पृष्ठ प्रत्येक समाजाचें आसता. आमच्या हातूंतूय पृष्ठ आसा, कॅथलिकांतूय आसा आनी दुसऱ्या समाजांतूय ते आसा. आनी तांचें एकूच आसा, तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकां मुखार मारप. कोणीय जर तातूंत एक्टिवली पॉलिटिक्सान जायना तें बरोबर न्हय. पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडले आनी त्या खातीर आमी तो सिटलूच जाला.
जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना हें सामकें सर्वश्रूत आसा. 11 जे मतदारसंघात आमकां लीड आयला त्या मतदारसंघात जर आमी लीड आनी 2,000 मतांनी वाडयल्ली जाल्यार ह्यो गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. सो हे सगळे कार्यकर्ते खातीर लूज जाला म्हणटा तुमी ना की म्हाका दिसना बाकीच्या हांका लागून आमी लूज दिला अशें दिसना. आमच्याच कार्यकर्त्यांनी काही लोकांनी आमचे वेगळे तरेन काम केल्ल्यान हे गोश्टी जाल्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतोडा हायवेचो रस्तो मुंगुरला. रस्त्या कुशीक नव्यान बांदिल्ली राखणे वणतय कोसळ्ळ्या. PWD मंत्र्यान घडणुकेची चौकशी करची एक्टिव्हिस्ट विराज सप्रेन मागला. लोखणाच्यो सळयो वापरी नासतना वणत बांदल्या, विराजान सांगले. आमी जे आसात ते बेतोडा बायपासाचेर जे बेतोडा टू टपकला रोड वयता तो हायवे फोर लेन जाल्लो आसा आनी फोर लेन जाल्ल्या कारणान हांगा जी एक व्हाळ आसलो त्या व्हाळाची हांगा पयलीं ब्रीज बांदपाचो जाय आसलो. तो ब्रीज कांय बांदलेलो आमकां कांय दिसना आनी ताका लागून ही जी जमीन जी आसा ती कोणा गेल्ली आसा आनी ह्या हायवेचेर फक्त हायवेचेर व्हडले ट्रक कंटेनर असले वचपाचेर हो रोड जो आसा आनी जर एक गाडी भायर गेली जाल्यार हांगा पलटी पडपाची शक्यताय आसा. एक्सिडंट जावचे पयलीं हाजेर केअर घेवचें इतलेच लोकांले मागणी आसा. बेतोड्या उदरगतीची कामां कमी आणि नासाडी चड जाल्ल्याचे दिसून येता. दर कामां योग्य तरेन केल्यार ताचो फायदो फुडले पिळगेक जावपाक जाय. पूण हांगा पयशांची नासाडी जाता अशें समाज वावुरपी विराज सप्रे सांगता. राखणे वणत एका म्हयन्या आदींच बांदिल्ली ती कोसळ्ळी जाल्यार कसलें हें काम? लोकांक प्रस्न पडला. संबंधीत खात्यान बेगोबेग हाचेर कारवाय करची अशें विराजान मागला. नमस्कार. आमी आशिल्ले आतां कन्यावाळार जो बेतोडा जंक्शन म्हणटात एक मेघदोलाचें थंय रिटर्निंग वॉल बांदून 1 म्हयनो जावना आनी तुमी जशें पळयतले तेज्या सगळी रिटर्निंग वॉल कोसळ्ळ्या. थंयच GDचें काम चालू आसा. सगळें उदक थंय सांचिल्लें आसा आनी एक चौकशी करपा जाय कारण जे मंत्री येता आमचे उद्घाटन करता तेंचें काम सोंपलें. टेंडर मेळ्ळें, वर्क ऑर्डर मेळ्ळी, इंजिनियराचें काम सोंपलें. तर हें काम चालू जातकर हांगा येवन पळोवपाची गरज आसा कारण हें निश्काळजीपणां आसा. हातूंत मोठ्या प्रमाणात करप्शन आसा मेन म्हणल्यार कारण ते आशिल्ले रिटर्निंग वॉलाचेर तांचे वॉल बांदल्या तातूंत लोखंड बिकण कांय दिसचें पडना. हातूंत सिमेंट कितलें रेंव कितलें तेंय कांय कळपाक मार्ग ना. तेन्ना म्हजी मागणी आशिल्ली PWD मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन हाचेर चौकशी करची. हें इतलें काम निष्कृत दर्जाचें आहा हाची चौकशी जावपाक जाय. हे कॉन्ट्रॅक्टराक हे इंजिनियराक मात तरी हें मेळपाक जाय तेन्नाच ही फुडलीं कामां बरी जातली अशें म्हाका दिसता. आनी आमकां डेवलॉपमेंट जर जाय तर तो विदावट करप्शन जाय. फुडल्या पिढीक ही कितले तरी वर्सां ही उरपा जाय, टिकून उरपाक जाय. हें एग्जाम्पल प्रमोदान दिवचें अशी म्हाजी इच्छा आसा. वचत थंय करप्शन. कंत्राटदाराचे काम बाबत आमकां दिसताले भाजप सरकार बरी कामां करतले पूण परिस्थिती आसा तशीच. कांयच सुदारणा ना. कंत्राटदार पुराय तरेन फेल जाला. समाज वावुरपी किसन नायकान कंत्राटदार आनी संबंधीत खात्याचेर उतरांचो फारपेट केलो. आयकात किसनाक. आयज आमी बेतोडा रोडार आसा. हो बेतोडा रोड टू बोरी हो नॅशनल हायवे जाल्लो आसा. हांगा मोठमोठ्यो गाडयो मोठे कंटेनर हे रोडा वयल्यान वयता. आयज हे रोडाचें जे कोणी काम केलें हांगा रिटेलिंग हॉल तो म्हळ्यार एक अर्दवट बांदलेलो आसा आनी हांगा उदकाक वचपाक एक मोठी वाट आसा. हांगा मेन पयलो हांगा एक मोठो ब्रीज बांदपाक जाय आसलो साखो म्हणजे तें उदक वचपा लागून तो बांदलो ना. म्हाका दिसता कोणी तरी इंजिनियर प्लॅनिंग केला तो फूल फेल आसा. दुसरी गजाल कॉन्ट्रॅक्टरान सुद्दां काम केलां पळय तें हांगा सारकें काम जालें ना. म्हणून म्हाका दिसता आयज ही रस्त्याची अशी परिस्थिती आहा. आयज रस्तो हो सगळो क्रॅक गेल्लो आसा. रस्तो एक सायडी पामलेलो आहा. एखादी मोठी गाडी जर मातशे सायडीन वचत ती गाडी पलटी जावपाक शकता. आयज सांगपा म्हळ्यार वचत थंय करप्शन. एखादो 10 कोटीचें जर रस्त्याचें काम करूंक वचत जाल्यार तें 100 कोटीचें काम जाता. 4 कोटी खंय तरी अशें तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक वाडचें पडटा. त्या लागून कॉन्ट्रॅक्टराक म्हाका दिसता अशें काम करपाक वयताना खंय तरी पयशे कमी पडटा. म्हणून आयज ही अशी आमची गोंयची परिस्थिती. आयज आमी म्हटलेलें की BJP सरकार गोंयांत आसा बरी कामां जातली म्हणून पूण BJP सरकार सुद्दां गोंयांत आसून आयज अशी कामां जाता. खंयचोय जर सरकार हांगा येयलो जाल्यार हे करप्शन हे चालूच गोंयांत आमचें उरलेलें आसा. आनी कसली गजाल आयज कसली कामां करता करप्शन शिवाय कामां कशीच जायना. कमिशन हे तांकां दिवचेंच पडटा. म्हणून
आमच्या गोंयान ही रस्त्याची ही हालत जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. सरकारान करपाचे ते केले. आता लो लायन एरियांतले फील्ड भरपाचे बंद करात. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान थळाव्यांक आवाहन केला. गिरी वाठारांतली शेतां तुंबपाक लागल्यात. ते फाटभुंयेर ताणें आवाहन केला. गिरी हो शेतकी वाठार. हांगा खुबशे शेतकार रावतात आनी आपली शेतां लायतात. पण दर वर्सा आमी पळयता की ह्या गिरी वाठारान उदक भरता आनी लोकांची शेतां पिड्ड्यार जाता. तशेंच ह्या वर्सा ह्या वाठारान चड उदक येवचें ना अशें जो आमदार आसा सालेगांवचो केदार नायक हाणें सांगलां. खुबशीं हांगा इन्स्पेक्शनां जालीं. सो तेणी लोकां कडेन इतलीच मागणी केला की जे लँड फिलिंग जाता, जे लोक हांगा डेब्रीज डंप करता, तेंच्यांनी हांगा ज्यो डेब्रीज ह्यो शेतान डंप करच्यो न्हय. आनी ह्या वर्सा ह्या वाठारान कमी उदक चड येवचें ना अशें ताणें सांगलेलें आसा. लोकांक खबर करता की फील्ड जे भरप चालू आसा हे मातशें कमी जावपाक जाय. जे कंटिन्युअसली पयला आसतलें स्पेशली साधना म्हाका तो विचारलो फिल्डां भरून कितें आसलें सो हे आमी अवॉयड करचें पडटलें. फिल्डां लो लायंग जर एरियान सगळें भरून उडयली जाल्यार उदक वतलें खंयच्यान. सो हेची आमकांय केअर घेवंक जाय. आमी गव्हर्मेंटाचेरूच घालून करना की आमचोय तो हें जाता की आमी शेतां भरपाचें बंद करपाची गरज आसा. सो आमच्या सायडीन हे सगळे गजाली जावपाक जाय. सो WRT डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय हे कंटिन्युअसली केल्लें आसा. आशा दवरता की हे फुडें उदक भरचें ना म्हणून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बिरेस्तारा हवामान बरेच अनियमित आशिल्ले. शुक्रार आणि शेनवारा लेगीत तशेंच हवामान आसूं येता. हवामान विभागाचो अदमास. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान चड आसले तरी तापमान सौम्य उरतले. चडशा सुवातांनी तापमान 31 मेरेन पावतले. उणे तापमान 25 डिग्री सेल्सियसांचेर पावतले अशें IMDचे म्हणणे. दिसभर वारो घोळू येता. सप्तकाच्या शेवटाक हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना, पूण लोकांनी भायर सरतना सादूर रावचें अशें आवाहन IMDन केलां. सप्तकाच्या शेवटाक कसलोच अलर्ट ना. 17 आनी 18 तारखेक येल्लो अलर्ट. फुडले 7 दीस पावसाचो अदमास. शेनवारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.